पुणे पालिकेचे वेंचणुकेंत मगो भाजपाची युती आसतली म्हणपाचे PWD मंत्री सुदीन ढवळीकरान स्पष्ट केला। गोय मुक्ती दीस कार्यावळीन वांटो घेवन स्वातंत्र्य सैनिकांक आर्गां ओंपिनात त्या लोकप्रतिनिधींक कसलोच मान मागपाचो अधिकार ना ही गजाल ढवळीकरान उलोवन दाखयली। फोंड्याक खडपाबांदार गृह आधार येवजणेचो सुवाळो जाल्या उपरांत तो प्रुडंटा कडेन उलयलो। फोंड्या सध्या कोयरा वेल्याचो प्रश्न आनी ताचे वेल्यान पालिकेंतलें राजकारण चडार पडला। बीजेपी सीट वाटून घेतली तुझ्या आम्ही घेता आमचे पण तुम्ही म्हणिल्ले की तिका मान दिवपाचो ना म्हणून थंय कोणूच दिवपाना म्हणून आतां मान कसो दिवपाक तूं आतां मान कसो दिलो अर्थ ना क्रांती मैदानाचेर जी मनीस येना तिका कोण मान दिवपाना। हांवें कितें म्हटलां परत उलयता हय सांगात नाजाल्यार तें भाशण काडून पळय। हय जो मनीस जो निवडून येता आमदार म्हणून आसूं सरपंच म्हणून पंच म्हणून किंवा नगराध्यक्ष ताणें पयलीं क्रांती मैदानाचेर येवपाकूच जाय ताचें तें आद्य कर्तव्य। तूं तें लावालावटी करपाचें म्हजो प्रश्न तुवें प्रश्न कितें केला ताचें आन्सर दिता। जो मनीस हांगा येना कोण क्रांती मैदान ती मागीर ती आसूं नाजाल्यार आनी कोणी आसूं तें म्हाका इमटेरियल ताका थंय वचपाचो अधिकार ना म्हटलं हांवें आनी तो स्टेटमेंट काडून तर नाच ना। मडगांवच्या दक्षिण गोंय कलेक्टरेट बिल्डिंगेचे 25 जानेराक उक्तावण करपाचे सरकारान थारायला। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान ही गजाल जाहीर केल्या। ह्या विशीं निमणो निर्णय फुडल्या सप्तकांत जातलो। मडगांवच्यो सगळ्यो मुखेल सरकारी कचेऱ्यो उपरांत थंय वतल्यो। इतले मजगतीं गोंयकारांक वर्साक 12 सिलिंडर सबसिडीचेर मेळटले अशी घोशणा पर्रीकारान मडगांवां गृह आधार येवजणेच्या सुवाळ्यान केली। केंद्रान सबसिडीचेर 6 सिलिंडर दिल्यार गोंय आनीक 6 दितलें अशें ताणें उलोवन दाखयलां। Tentatively, we have decided that we shift collectorate here on 25th, so that 26th Jhanda Vandan can be done here. That is a tentative decision. Another review will take place after 7 days, because after taking decision there will be a lot of work speeded up. After 7 days, final decision will come. But I am cautioning everyone. Then though it will be shifted on 26th, 25th, not all departments can be shifted on one day because of some work, minor work remaining back, and also the shifting process will be too big. So one by one department will start shifting from 25th. Staggered shifting, and we intend to complete it before 30th May. फुडल्या वर्सा म्हारगाये प्रमाणे तातूंत वाड जातली, ताज्या फुडल्या आनी वाड जातली, ताज्या फुडल्या आनी वाड जातली। आनी फक्त गॅसीचे सेंट्रल गव्हर्मेंट आपूण कितें करता हाज्या अंतर्गत ताका टोटल कन्फ्युजन आहा, कोण कितें उलयता आनी कोण कितें सांगता तेंच कळना। त्यामुळे गॅसाचें करपाक म्हाका आनी 2-3 म्हयने वतले। सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे पयलीं स्थिर जावनी आमी सांगा की म्हयन्याक एक गॅस जर गोंयकार घेता आसत ताचो दिवपाक आमी जबाबदार। कालवाडो खोर्ले फुटबॉल ग्राउंडाचेर चालू जाल्ले बेकायदा बांदकाम बंद करची मागणी खोर्ले वाठारांतल्या लोकांनी आयतारा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारा कडेन केली। त्या जमनीविशीं सगळे डॉक्युमेंट घेवन मुख्यमंत्र्यान सोमारा लोकांक पणजे आपयल्यात। Actually, we were playing over there, but now buildings are coming over there, and काम चालू केला, and we had gone over there on a morcha on 20 or 30. We were collecting the signatures of people. Signature is one issue. Do you have the survey number? किंवा कोण contractor? फादर तुमका मेळ्ळो कालुसा घेवन site is available. You can just go and get it if you want. कालुस येयल्लो पळय फादर सेम इशू। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।